नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया सुंगटाचें हुमण भेंडे घालून। ही हांवें सुंगटां घेतल्या, सुंगटां उजरोवन 2-3 वेळा उदकान धुवन घेतल्या। ताका थोडेशें मीठ लावन घेता। सुंगटांक थोडें मीठ लावन दवरुया। हांवें 6 भेंडे घेतल्या आनी ताजे कुडके करून घेतल्या। ही हांवें 1 वळ्याची सोय घेतल्या, म्हळ्यार अर्दो नाल्ल। तातूंत हांव घालता अर्दो चमचो हळदीची पावडर, 1 चमचो घालता सुकी कोथमीर। कोथमिरेच्या जाग्यार तुमकां जाय जाल्यार कोथमिरेची पावडर वापरल्यार जाता। 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर। मिरचीची पावडर घालता आसतना तुमकां जितले तिखट जाय त्या प्रमाणे घालात। सुंगटांचें हुमण मातशें गोडशेंच जावपाक जाय, चड तिखट जावपाक जायना। तातूंत हांव थोडी आमटाण घालता वांटपाक, थोडो कांदो घालता वांटपाक। हातूंत उदक घालून बारीक वांटून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें तोप तापत दवरला। तातूंत हांवें 1 चमचो तेल घातला। 1 कांदो हांवें बारीक चिरून घेतला, तो घालता। कांदो मातसो तळसून घेवपाक जाय। 2 हरव्यो मिरसांगो उबे चिरून घेतल्या, त्यो घालता। कांदो आनी मिरसांगो मातशे तळसून घेवया। कांदो तळसून जालो तसो तातूंत आमी सुंगटां घालुया। सुंगटां मातशी तळसून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या। हाजेर झाकण घालून 1 मिनीट आमी सुंगटां शिजोवन घेवया। आतां पळोवया सुंगटां शिजली जाल्यार। पळयात सुंगटांक मातशें उदक सुटलां आनी सुंगटां बरी शिजली। आता आमी तातूंत घालुया ग्राइंड केल्या ती मिरसांग। थोडेशें उदक घालता हांव तातूंत। तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे उदक घालात। आता हांवें गॅसाची फ्लेम मोठी केल्या। हुमणांक पयलीं आमकां बरो खतखतो काडून घेवपाक जाय। आता पळयात हुमणांक खतखतो येवपाक लागलो। हुमणांक खतखतो येवपाक सुरवात जाली तशी तातूंत आमकां भेंडे घालपाक जाय। हे हांवें भेंडे कुडके करून घेतले ते घालता। तातूंत घालुया चवी पुरतें मीठ। आता हांव गॅसाची फ्लेम मिडियम करता। मिक्स करून घेवया। भेंडे शिजपर्यंत हुमण शिजोवन घेवया। हुमण शिजता आसतना 2-3 वेळा हांवें मदीं अशें ढवळून घेतिल्ले। आता हातूंतले भेंडे बरे शिजले। सुंगटाचें हुमण भेंडे घालून केला, खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरे करू।